नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. कोविडाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या सगळ्या न्यायालयां आनी न्यायीक प्राधिकरणां खातीर सुचोवणी जारी केल्या. न्यायालयान फक्त म्हत्वाची प्रकरणां घेवची म्हूण. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेली मनोज परब हांकां तडीपार करपाक न्यायालयान परतून नोटीस धाडल्या. 22 एप्रिलाक जातली सुनावणी. 1 माया सावन 18 वर्सां पिराये वयल्या सगळ्यांक कोरोनाचें वासीन दिवपाचो केंद्र सरकारान निर्णय घेतला. मोपा लिंक रोडाचो सर्वे करतना थळाव्यांनी काम आडायल्ले खातीर पुलीस आनी तांच्या लोकां मदीं वाद जालो. पुलिशेन लाठीचार्ज केलो. लोकांनी पुलिशेचेर फातर शेवटिले. तातूंत कांय पुलीस जखमी जाले. हणजुणा धाड घालून पुलिशेन 4 लाखांचो गांजा जप्त केला. हातूंत आंध्र प्रदेशांतलो 24 वर्साच्या रवी कुमार ह्या तरणाट्याक पुलिशेन ताब्यांत घेतला. मंगळारा राज्यांत कोविडान 26 लोकांक मरण आयलें. कोविडान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 900 पार जाला. मोगोंतल्यान भाजपांत गेल्ले उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकर आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर हांच्या आड मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी दाखल केल्ली अपात्रताय याचिका सभापती राजेश पाटणेकरान भायर मारली. तशेंच काँग्रेसीची याचिका भायर मारली. तरींतल्यान आर्डेक्स गोवाचें अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.